नमस्कार, येवकार तुमकां एडिटर्स स्पीक कार्यावळीन आणि खूब दिसांनी आमी ही कार्यावळ घेवन येता आणि कारण आसा की येता ते विधानसभेचे सत्र. मॉन्सून विधानसभेचे सत्र 1 म्हयन्याचे जावपाचे आसा आणि जुलय 11 पासून हे सत्र सुरू जाता. ह्या सत्राचे खाशेलेपण अशें आसा की ह्या सत्रांत खुबशे आमदार फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जातले, वांटेकार जातले आणि इतले लांब सत्र म्हणटकर प्रत्येक आमदाराक जाय तितलो वाव मेळपाची शक्यताय आसा. आतां ह्योय गजाली चल्ल्या की सत्र एखादे वेळ कर्टेल करतले आनी 7 दिसां भितर सोंपयतले, पूण जो मेरेन अशें ऑफिशियली ते अनावन्स करिना अधिकृतपणान, तो मेरेन आमी अशें धरुया की हे 1 म्हयन्याचे सत्र आसा. ह्या सत्रान ओपोजिशन आणि रुलींग हाचे विकनेसीस कितें आनी स्ट्रेंथ कितें हाची एनालायसीस करपा खातीर सद्या आमी बसल्या आनी ही एनालायसीस इज प्युअरली ऑन फॅक्ट्स. आमचे मुखार जे फॅक्ट्स आसात ते धरून आमी एनालायसीस करता आनी पयलींच आमी डिस्क्लेमर घालता की आमी ओपोजिशनाक किंवा रुलिंगाक कोणाकूच इन्सल्ट करपाक सोदिना किंवा कोणाकूच वीक किंवा स्ट्रॉंग म्हणून आमी लेबल दिवपाक सोदिना. पूण आतां म्हणसरचो अनुभव आनी तांचो अधिवेशनांतलो वावर पळोवनूच आमी हे एनालायसीस करता. सगळ्यांत पयली आनी म्हत्वाची गजाल म्हणजे ओपोजिशन पार्टीज. ओपोजिशन पार्टीसां मदीं येता काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स. जितले इंडिपेंडंट आमदार निवडून आयिल्ले ते सगळ्या आमदारांनी सद्या सरकाराक तेंको दिला. सो सद्या ते रुलिंगान आसा. सो सद्या आमी सगळ्यांत म्हत्वाची आनी सगळ्यांत व्हड जी ओपोजिशन पार्टी आसा ती 11 आमदार घेवन आसा, ती म्हणजे काँग्रेस पार्टी. आतां आमी जर काँग्रेस पार्टीचे सगळो संघटन पळयत आनी विधानसभेचे काँग्रेस लेजिस्लेटीव पार्टी विशयी पळयत जाल्यार आमचे कडेन आमी पळयता की 8 जाण आसा जे काँग्रेसीचे नवीन आमदार आसा आनी 3 जाण पोन्ने आमदार आसा. सो नवीन आमदारां मदीं येता कार्लोस फेरेरा, रुडॉल्फ सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस, राजेश फळदेसाय, संकल्पा मणकार, युरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा आनी दिलायला लोबो आनी केदार नायक म्हणून 8 जाण येता. आनी फक्त 3 जाण भितर मायकल लोबो आसा, दिगंबर कामत आसा आनी अलेक्स सिक्वेरा आसा. हे 3 जाण काँग्रेसीचे पोन्ने आमदार आसा जे हाज्या पयलीं विधानसभेन आशिल्ले. आतां पळोवपाचें आसा की हे नवीन आमदार कशे विधानसभेन वावुरतले आनी नवीन आमदार आसप हाजो प्लस पॉयंट रुलिंगाक वचपाक शकता आनी ओपोजिशनाक तो नेगेटीव पॉयंट जावपाक शकता. दुसरी गजाल म्हणजे आम आदमी पार्टीचे दोगूय आमदार नवीन आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक आमदार विरेश बोरकार आसा, तोय नवीन आसा. सो तशें पळोवंक जाल्यार विधानसभेन विरोधक बाकार बसपी लोकां मदीं फक्त 3 जाण अशे आसा जांकां हाज्या पयलींचो अनुभव आसा. तातूंत मायकल लोबो आसा जे विरोधकान बसून आशिल्ले ते रुलिंगान आशिल्ले. सो तांकां मायनस केले जाल्यार फक्त 2 जाण उरता, एक अलेक्स सिक्वेरा आनी दिगंबर कामत. हे दोगूय जाण अनुभवी आनी विरोधी आसा. दुसऱ्या वटेन आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय. ते बी विरोधान आसा. आमी विजयाक मेजता आसतना खास करून मेजता कारण विजय सरदेसाय जेन्ना विरोधी बाकार बसता तेन्ना ते विधानसभा गाजयता. सिंगल हँडेडली ते विधानसभा गाजोवपाची तांक दवरता. हाजे पयलीं आमी पळयलां की विजय सरदेसायाक मदत करपा खातीर आनी 2 जाण आमदार आसताले आनी जे तांकां फाटबळ दिताले आनी तांचे बरोबर स्ट्रॅटेजी करून ते वावुरताले. एक म्हणजे अलेक्स रेजिनाल्ड आनी दुसरें म्हटल्यार रोहन खंवटे. आतां रोहन खंवटे सद्या भाजपाचे आमदार जावन मंत्री जाल्ले आसा. सो ते सत्ताधारी बाकाचेर बसतले आनी अलेक्स रेजिनाल्डूय बी सत्ताधारी पक्षाक समर्थन दिवन सद्या सत्ताधारी बाकाचेरूच दिश्टी पडटले. सो विजय सरदेसायाक आपल्या सपोर्टा खातीर भार घालचो पडटलो. एक दिगंबर कामत, अलेक्स सिक्वेरा आनी मायकल लोबो हांचे कडेन. आतां मायकल लोबो हे लिडर ऑफ ओपोजिशन आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांची नदर तांचेर आसा. पूण दुसऱ्या गजाली खातीर तांचेर सगळ्यांची नदर आसा ती म्हणजे तांचेर सद्या जावपी वेगवेगळे आरोप. जमीन प्रकरणांत तांचे आरोप जाले आनी सद्या विश्वजीत राणे वर्सीस मायकल लोबो अशी परिस्थिती जाल्या आनी तांच्या वैयक्तीक पावण्यार सुद्दां तांकां त्रास जावपाक सुरू जाल्ले आसा. आतां मायकल लोबो विधानसभेन कशे वागतले, आपले वैयक्तीक गजाली कुशीक दवरून एक लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणून वागतले काय वैयक्तीक गजालींची जी सावळी आसा ती विधानसभेन तांचे वरवीं पडटली
हें आमकां पळोवचें पडटलें. मायकल लोबोन आतां म्हणसर तरी म्हणा की आपूण एक विरोधी पक्ष नेतो म्हूण वागतलो आनी बाकीच्यो ज्यो पर्सनल गजाली आसा त्यो आपल्यो पर्सनल तो आपूण पर्सनल हँडल करतलो म्हणून. पूण खरेपणान जेन्ना फ्लोराचेर उबे रावता तेन्ना कितें जातलें हें पळोवपाचें आसा. राजकीय विश्लेशणानुसार आमी पळयता की विश्वजीत राणे आनी मायकल लोबो एकमेकाचे विरुद्ध आसा. पूण खंय तरी लोक म्हणटात की मुख्यमंत्री मायकल लोबोचेर मातशें सॉफ्ट आसा. तें आसा काय ना हें कांय खबर ना. पूण जर मायकल लोबो वर्सीस मुख्यमंत्री जर पेटना जाल्यार आमकां ताजे संकेत मेळटले. दुसरे वटेन रुलिंगाक खुबसो हे फावटी फायदो आसा. त्यान सगळ्यात पयली फायदो म्हणजे स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची ही दुसरे फावटी मुख्यमंत्री जावपाची वेळ आनी आतां जेन्ना विधानसभेन ते उबे रावता तेन्ना विधानसभेन ते एक मॅच्युअर्ड मुख्यमंत्री म्हणून उबे रावतले. वेगवेगळ्या विशयाचेर तांची जी पकड आसा ती सद्या मजबूत आसा कारण 2019 पासून ते राज्याचे मुख्यमंत्री आसा. ताका लागून वेगवेगळ्या विशयांचें ज्ञान तांकां आसा. दुसरे वटेन तांकां मदती खातीर तांचे कडेन आसा एक फळी मंत्रिमंडळाची जी तांकां सतत मदत करतली विधानसभेच्या पटलाचेर आनी तातूंत त्या फळीन आमी मेजूं शकता. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार रोहन खंवटे हे टुरिजम IT मिनिस्टर आसा आनी प्रिंटींग एंड स्टेशनरी मिनिस्टर आसा. पूण IT आनी टुरिजम ह्या क्षेत्रांत तांणी फाटले कांय म्हयन्या भितर जे तरेन अभ्यास केला आनी जे तरेन ते भितर घुसल्या ते पळयत जाल्यार सभाघरांत मुख्यमंत्र्याक रोहन खंवटे उबो रावतकर भिवपाची गरज आसचीशी दिसना. दुसरे वटेन आसा विश्वजीत राणे जे TCP आनी हेल्थ ह्या विशयांचेर सद्या त्यांनी आपलो पकड मजबूत केल्या. हेल्थ हो तांचो पयलींचो पासून सब्जेक्ट सो ताका थंय प्रॉब्लेम जावचो ना आनी TCP ह्या विशयाचेरूय तांणी बरोच अभ्यास केल्लो आसा सो तेंय दिश्टी पडटलें. तिसरे म्हळ्यार निलेश काब्राल जे PWD मिनिस्टर जावन सद्या वन ऑफ द हॉनेस्ट एंड फ्रँक मिनिस्टर्स म्हणपाक शकता कारण तांणी जाणी थंय वायट केलां तांकां सस्पेंड करपाचें बी सुरू केल्लें आसा. सो सद्या निलेश काब्रालूय हे स्ट्रॉंग पॉयंट जातले सरकारी पक्षाक लागून. फुडें आसा ते सुदीन ढवळीकर हे पावर मिनिस्टर आनी तांचो जो अनुभव आसा तोय सभाघरांत फायद्याक पडटलो. खूब कमी काळा खातीर सुदीन ढवळीकर ऑपोजिशनान आशिल्ले पूण मेजॉरिटी काळा खातीर ते सत्ताधारी बांकड्याचेरूच बशिल्ले आसा. आनी असं म्हणटात ते माविन गुदिन्नूय बी आपल्या विशयान तांचो पकड बरो आसा आनी ते त्या विशयांचे बद्दल जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना सरकाराक धारेर धरपाक दिवचे ना अशें दिसता. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो सुभाष शिरोडकर हे हालीं तेंपार सत्ताधारी नाशिल्ले मंत्री नाशिल्ले पूण तांणी पयलीं जी मंत्रीपद जे तांणी भुशयलां आनी ज्या मंत्रीपदाचेर ते आशिल्ले ताजो अनुभव हे फावटी सरकाराक मेळपाचो आसा. ह्या सगळ्या मंत्र्यां मदीं सुभाष शिरोडकर हे सगळ्यात चड अनुभवाचे मंत्री अशें आमकां दिसता. दुसरे आसा आनीक आसा रवी नायक. आतां रवी नायक उलयता आसतना खूब फावटी फकाणां करून उलयता, फकाणां करून वता. सो तांची फकाणां नंतर ते मेम्स जाता. आतां विधानसभेन आपूण जेन्ना सत्ताधारी पक्षार बसता आनी आपूण जेन्ना मंत्री आसा तेन्ना रवी नायक फकाणां करतले काय रवी नायक सिरियस जातले हें आमकां दिश्टी पडटलें. सो सद्या विधानसभेचें सत्र जे 11 जुलय पासून सुरू जावपाचें आसा तातूंत 2 लार्जली वाटे आसतले. एक म्हणजे अनुभवी आमदार आनी एक म्हणजे अनुभव नाशिल्ले आमदार. सत्ताधाऱ्यांनी खुबशे अनुभव नाशिल्ले आमदार आसा तांचे विशय आमी केन्नाय तुमचे मुखार परत एकदा एडिटर्स स्पीक घेवन येतले. सो तुमी आमकां पळयत रावा. गोवा न्यूज हब ह्या वेबसायटी वरवीं आमी हे सगळे तुमचे मुखार हाडटा. www.goanewshub.com आनी तुमी आमकां यूट्यूबाचेर ह्याच नांवान सबस्क्रायब करा, फेसबुकाचेर फॉलो करा, ट्विटराचेर तुमी आसा जाल्यारूय आमकां फॉलो करा आनी आमचे दर दिसाच्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आमकां मदत करा. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें जर तुमचे कडेन एंड्रॉयड ॲप आसा जाल्यार थंय तुमी गोवा न्यूज हब ॲप हो डावनलोड करीत जाल्यार सगळ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमच्या मुखार पावतात. तुमी पळयतात एडिटर्स स्पीक तुमचे फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे मेंटॉट, goabyline.com तांकांय बी
फेसबुकाचेर, तांकांय बी इंस्टाग्रामाचेर, तांकांय बी ट्विटराचेर तुमी वचून फॉलो करा, पळयत रावात. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai, Neeraj Bandekar, Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. Goa News Hub. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram. Like us, Share us and subscribe us. download our app from Google Play Store. For latest news updates. Visit www.goanewshub.com. Keep watching us.